तिच्या भाव भयणीनो, आयज पासून आमी जायतीं रोमॅन्टीक चलचित्रां पळयल्यांत आसतलीं. जायत्यो घडण्योय मोगा विशीं आमी आयकून वाचून जाणाव. गेल्ल्या वर्साक एका मोगयान आपल्या दुसऱ्या मोगयाचेर फार मारून ताचो मर्डर केलो. तेंय आमकां उगडास आसतलो, आमचे भोंवतणीच घडलेलें तें. जाल्यार एक मोगी बो करून जायत्या मोगयां मदलो आयच्या दिसाक एक मोगी आमी आमच्या मनान हाडपाक जाता, तो रिजेक्टेड लवर. जो मोग करपाक सोदता पूण दुसरे वाटेन आसा तो ताका मानून घेना. जावं एक चेडो एका चेडवाच्या मोगान पडला पूण तें चेडूं मानून घेना, ताका नाका, रिजेक्टेड. वो एक चेडूं एका चेड्याच्या मोगान पडूंक सोदता पूण तो चेडो ताका कॅरूच करिना, रिजेक्टेड लवर. आनी असले रिजेक्टेड लवर म्हण आसात तांकां आमी आनीक मातशें लागशिल्ल्यान पळयत जाल्यार हे मोगी जे आसात ते भितरल्यान तावन रडटात, दुखां घडयतात. जायते पावटी विंगास घेवपाक चिंततात, रिवेंज घेवपाक चिंततात. म्हाका नाका, म्हाका मेळना जाल्यार कोणाक मेळचें ना. चलचित्रांनी भोव करून आमी हें पळयता. मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, उडयली. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज असलो एक मोगी आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान हो मोगी रडटा, खुद जेजू. आनी कसलो ताचो मोग? म्हाका मेळना जाल्यार कोणाक नाका असलो न्हू. वो म्हजो कोण मोग करिना ताका हांव ताचो विंगास घेतलो, रिवेंज घेतलो, असलो मोगी न्हू. पूण ह्या मोगयाकूय काळीज आसा, जें दुखता आनी जें रडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजू रडटा तो आयकता. आनी कित्याक पासत रडटा? जेरुजालेम शार जेन्ना ताका दिश्टी पडपाक लागलें, तें नदरेक पडलें, तेन्ना ह्या शाराचेर ताणें दुखां घडयलीं. आनी ह्या दुखांनी जें दूख कसलें तेंय आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळ्ळां. कित्याक? तांणी देवाचो मोग मानून घेवंक ना. देवाचो मोगाचो काळ जो तांचे सवें आयलो जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो तांणी ओळखूंक ना. आनी देखूनच ओळखूंक ना देखून तांणी तो मानून घेवंक ना. जरी तर तांणी मानून घेतलेलो जाल्यार तांचें सवें जिवीत आसतलें. पूण तांणी तें मानून घेवंक ना आनी ओळखूंक ना देखून सगळें निसंटन जातलें. देव मंदीर जें जेरुजालेचें एक व्हड एक माणीक आमच्यान म्हणपाक जाता, तें फातरार फातर दवरचें नात. आनी जेन्ना देव मंदीर हे भाशेन फोडून मोडून उडयतले तेन्ना तातूंत भितर रावतलीं जेरुजाल्याचीं भुरगीं वो इस्रायेलाचीं भुरगीं सगळीं धर्नीर आपटतलीं. वो तांकां धर्नीर चिड्डायतले आनी तांचे मदें दूख आसतलें, तीं सगळीं रडटलीं. जाणी ह्या मोगयाक, जो मोगी आपणाक कांयच घेवपाक सोदिना, पूण हो मोग देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या आवेस्वरान हे आमी उगडास करता. जाल्यार असलो मोग, जो मोग तुजे कडल्यान परतून कांयच मागना पूण तुजें तारण करूंक सोदता, तुका जिवीत दिवंक सोदता, हो मोग तांणी नाकारला देखून, रिजेक्ट केला देखून हो मोगी दुखां घडयता. जाल्यार ह्या मोगयाचो भाव भयणीनो आमी कित्याक मोग स्विकार करपाक जाय? कित्याक तो आमी मानून घेवचो? आयच्या पयल्या वाचपान आमी बागेवन जुवांवाचे प्रकाशणीन आमी नदर मारता. पातमोस ह्या जुंयाचेर जुवांवाक बंदी करून दवरलेलो, प्रिजन. आनी थंयसर हें फातराचें कशें प्रिजन जें आसलें, पातमोस म्हणटा थंयसर, थंय हें धर्शण तो घेता, प्रकाशणी. आयज जें आमी पयल्या वाचपान आयकलां, देव आपल्या शिवासणार आसा आनी ताच्या हातान कवडो आसा. आनी हो कवडो म्हणल्यार जिविताचो कवडो. जिवीत आख्खें ताचेर बरयल्लें आसा, दोनूय वाटेन बरयल्लें आसा. आनी तो शिक्के मारून बंद केल्लो आसा, 7 शिक्के. आनी हे शिक्के 7 आसात ते फोडून तो उक्तो करून हो जिविताचो जो कवडो आसा तो वाचूंक जाय. आनी जशें आमी आयकता, तो कोणाच्यान, जावं स्वर्गार आसलेल्याच्यान वो संवसारांत आसलेल्याच्यान कोणाच्यान उक्तो करूंक जायना. हे शिक्के फोडूंक कोणाक निर्मिल्लें ना, फकत एकट्याक, हो मेंढरो. जो मेंढरो देवान धाडला
आनी ज्या मेंढऱ्यान आपलें रोगोत वारयलां, रोगोत बेश्टेंच न्हय पूण इनोसेंट जावन आमच्या पातकां पासून मरणाचेर जैत व्हरूंक, पातकाचेर जैत व्हरूंक ताणें आपलें रोगोत वारयलां, त्या एकाच मेंढऱ्याच्यान तें शिक्के फोडूंक जातात आनी हो जिविताचो कवळो जो आसा तो आमकां उक्तो करूंक जाता, दुसऱ्याच्यान कोणाच्यान जायना. तर होच तो मेंढरो जेजू क्रिस्त. देखूनच हो मोग भाव भयणीनो आमी जरी तर मानून घेना आनी वळखना जाल्यार ह्या जिविताच्या पुस्तकान वा ह्या जिविताच्या कवळ्यान आमकां भितर सरपाक जावचें ना. म्हणजे साद्या उतरांनी आमकां जिवीत मेळचें ना. सासणाच्या जिवितावून आमी पयस उरतलीं. जी कोण ह्या मोगयाक नाकारतात ती जिवीत नाकारतात. ह्या पासत आमी तें मानून घेवपाक भाव भयणीनो एकदम गरजेचें. भोव करून आमी तें समजूंक गरजेचें, वळखूंक गरजेचें. देव आमचें सवें आयला, देव आमचें सवें येता आनी येयीत रावता. भोव करून आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तातूंतल्यान आमचे लागीं दिसान दीस उलयता. ओळखूंक तयार आसांक जाय आमी, आयकूंक तयार आसांक जाय आमी, आमचें मन उक्तें करूंक आमी तयार आसांक जाय. आमचें जिवीत, ज्या जिविता वरवीं आमी आमचे दोळे धांपल्यात वो आमी हो मोग नाकारला, हें जिवीत आमी बदलूंक आनी नवसरूंक तयार आसांक जाय. जीं कोण तयार आसा तांणी म्हणपाक जातलें जशें आयचें पयलें वाचप सोंपलां आनी तेच बरोबर आमी जबाबय म्हणला, तुवें आमकां देवा एक यादनिकी राजकूड केलाय. जाल्यार हे यादनिकी राजकूड म्हणटात तें हीच, जाणी हो मोग स्विकारलो आनी ह्या मोगान ह्या मोगयाक स्विकार करून ताचे वाटेन चल्लीं, तींच ह्या यादनिकी राजकुडान भितर सरपाक शकतात. तर आमकां एक यादनिकी राजकूड केला, रॉयल प्रिस्टहूड आमकां केला, जाल्यार हें बेश्टें सगल्यांकूच न्हय. बावतिजम घेतलो आनी तूं यादनिकी राजकुडान भितर सरलो अशें न्हय. पूण बावतिजम घेवन हें बावतिजमाचें जिवीत जो कोण जियेता, जेजूचो मोग जो कोण स्विकारता, म्हणजे जें सगलें आमकां जेजून शिकयलां तें करूंक दिसाच्या दिसाक वावुरता आनी आपलें जिवीत नवसरता तांकांच. तर भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. हे भाशेन ह्या यादनिकी राजकुडान भितर सरलेलीं आमकां जायतीं मनशां मेळटात. आयज आमी उगडास करता सांत एलिझाबेथ, ती राणी आसली पूण आपणाचें राणीपण सोडून सगलें तिणें गरीब आसले तांकां वांटलें. बऱ्यो करन्यो, दयाळ करन्यो सगल्या गरीब दुबळ्या आनी कश्टवतल्या सवें केलें. देखून तिका पवित्र सभा सांत म्हणून पाचारता. आयज ह्या दिसांनी आमी आमच्या मान्यवंत पाद्र आग्नेलाचो उगडास करता. ताची नोवेनां चालू आसात आनी ती परब आमी ताची मनयता आसतना खेरीत भाशेन ताका सांत कर म्हूण मागता. कित्याक ताणें हे यादनिकी राजकुडान भितर सरपा सारकें आपलें जिवीत एक यादनीक कसो जियेलो. आनीकूय जायते सांत आमकां असले आसात, तातूंत आमकांय जागो आसा. तर हो जागो घेवपाक आतां ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्याची बदळणी जाता. जेजू होच मेंढरो, ज्या मेंढऱ्याच्यान हे 7 शिक्के फोडून हो जिविताचो कवळो उगडूंक जाता, तोच ह्या आल्तारार येता, आमच्या काळजान भितर सरता. तर ही कृपा आमकांय मागुया आनी ही देणी आमकांय उक्ती करून दी म्हूण मागुया.